त्यांनी तेंच्यांनी फेरूय कमी करपाक जाय. फेर कमी जातलो काय ना ते सरकार ठरयता आनी जे कितें ते तेणे विशय जे मांडलेले आसा ते ऑलरेडी विशय आमी सरकारा दरबारी मांडलेले आसा आनी तेजेर रेक्टिफिकेशनूय जाल्लें आसा. आतां काल तेच्यांनी कितें मागलां की रोरो फेरयो ज्यो चालू आसा तेच्या बरोबर 3 पयलींच्यो फेरयो चालू आसपाक जाय. ह्यो ऑलरेडी चालू आसा. आतां खंयच्या टायमार ना म्हणटकीर तेंच्यांनी दाखोवचें कळ्ळें न्हू. बेश्टेच कितें सांगलें म्हणून जायना. सरकारा विरुद्ध कितें जें उलयता पळय तेच्या ती सगळें शहानिशा करूनच उलोवपाक जाय. आतां इमर्जन्सीन आमकां एक फेरी स्पॅर दवर म्हणून सांगल्या दोशी वटेन रायबंदर आनी चोडण सायडीक ती फेरी दवरलेली आसा. आनी 3 फेरयो ज्यो जायो न्हू अलॉंग वीथ द रोरो फेरी ह्यो 5 फेरयो चलता आतां. आनी कितें जाय लोकांक बारीक सारीक फेरूय कमी कर म्हणटात. ना लोक कितें उलयता रे पूण तशें सारकें ना तें. ते म्हणटा पयलींच्यो फेऱ्यो आसा ते 1-2 गाडी सुद्दां सोडटाले पूण ह्यो रोरो फेरी ह्यो रोरो फेरयेक भरपाक मातसो टायम लागता. तो वचपाचो ट्रॅव्हलिंग पिरियड सोडा रावपाचो पिरियड चड वाडटा म्हणटा तो. घालता न्हू ते भरपाक टायम लागता न्हू. आतां 1 आवर्साचेर ते फास्ट पडता. जसो आतां लोकांच्यो गाडयो येता तशें रोखडेच पडता. मिनिस्टरांनी एक कमेंट केला जर नाका म्हणून जाल्यार तुमी एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून लोकांक जर नाका जाल्यार तुमी एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें की आमकां ते फेरी नाका पयलींच्यो ज्यो 6 फेऱ्यो चलताल्यो त्यो घाला म्हणून. ना आमी तशें रिप्रेझेंटेशन दिवचें ना कित्याक आमकां जायो न्हू त्यो फेरयो. लोकांक जायो म्हणून हाडला न्हू त्यो फेरयो. अपोज कित्याक करता कितें म्हणून ते फेर कमी सगळ्या लोकांक फेरी जाय. आतां कितें 4-5 लोक जे आसतात पळय ते खंय तरी विशय घेता आनी तो विशय तापोवन धरून सोदता. बारीक सगळं गर्दी जाली आसतलेच कोणी तरी आसतलेच थंयसर. पूण ते फेर कमी कर म्हणटा पळय ते पॉसिबल आहा म्हणून. फेर पॉसिबल आहा काय ना ते सरकार ठरयतलें. पूण तुमी उलयतले फेरा बद्दल स्टँड आसले एज एमएलए ते फेर कमी करून घेवपा खातीर हांवें सरकाराक ऑलरेडी निवेदन दिल्लें आसा. कमी करा. फेर म्हणजे ज्यो गोश्टी करपाक जाय न्हू थंयसरूच रिलॅक्सेशन कर म्हणून सांगला. फॉर एग्जाम्पल स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्सांची जी आतां 4 व्हिलर आसतली ताका माफ करता. आमचे टॅक्सी ऑपरेटर्स आसतले म्हटल्यार ट्युरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स चोडणाचे ते फेरी आमची गाडयो घेवन एमटी गाडी घेवन वयता न्हू ताका 300 रुपया लावपाचे न्हू. किंवा बारीकशे गुड्स कॅरियर आसतले थोडेशे चोडणासून पणजे येवपी तांकां थंयसर गुड्स कॅरियर म्हणून ते टॅक्स लावचे न्हू फेर लावचे न्हू. अशे हे 2-3 पॉयंट्स आहात न्हू ते आमी सांगलेले आहा सरकाराक. वेरेज 30 रुपयाची रेट केल्ली आसा ती जर पास काडली जाल्यार ती पास तिकेट 15 रुपयान पडटा. पयलींची फेरी 10 रुपयान पडटाली आनी आतां ही रोरो फेरीची 15 रुपया जाली आनी कितें वायट जाली. बरें आसा न्हू फेर लोकांनी समजून घेवपाक जाय. आनी खंयच्याय गोश्टी जेन्ना नवी आसता न्हू ती एडजस्ट करून घेवपाक थोडोसो टायम जाता. तितून करून ही रोरो जी फेरी आहा ही नवी फेरी पडलेली आहा तेंच्यांनी आनी ती एडजस्ट जावपाक ताका जे ऑपरेटर्स आसा ते हांगासर ना तेंच्यांनी वेवस्थीतपणे ते भायरसून हाडलेले आसा ताका एडजस्ट जावपाक थोडोसो टायम वयतलो म्हणून हो वेळ बी लागता थोडोसो. पूण लोकांनी समजून घेवपाक जाय. काही बेश्टे विशय करपाक जायना. कन्वर्सेशन ऑलवेज जाता. लोक हांगासले वचून डायरेक्टर जो भोसले आसा ताका वचून मेळटा ताका मेळ्ळ्या उपरांत तेजी सोल्युशनाय तो सांगता. कन्वर्सेशन जायना अशें कांयच ना. सगळे विशय एड्रेस करता सरकार एड्रेस करता हांव स्वता एड्रेस करता मिनिस्टर तांकां सांगता. थोडोसो पाशस बाळगपाची लोकांची गरज आहा. लोक म्हणजे सगळे 99% लोक दे आर हॅपी. बट काही 2-3 जाण जे विरोधक असतात पळय सरकाराचे ते विरोधक हे सगळे पुडयो फोडटा आनी लोकांक अस्थिर करून सोडटा. लोकांनी अस्थिर जावचें न्हू अशें हांव लोकां कडेन मागता. थोडे दीस टायम दिवचो. हे सगळे ऑपरेशन आहा न्हू विजय मनीस आसा जो मालक आहा तो स्वता येवन थंयसर आपूण रावता. तेंच्याय लोकांक सहकार्य करचें. मेंटेनन्स करपाक लागून तांकां टायम दिवचो. आनी डिसिप्लीन म्हणटा ती लोकांनी बाळगोवपाक जाय. डिसिप्लीन कांयच ना थंय उरना. आतां जो तो येता तो आपणाक जाय तशें वागता तशें म्हणून जाता. डिसिप्लीन केल्ली आहा न्हू थंयसर पार्किंग कशें करप वचोन एक सायडीकसून 4 व्हिलर दुसऱ्या सायडीकसून 4 व्हिलर मदीं 2 व्हिलर घालपाचें अशे नॉर्म्स केल्ले आसा. ते नॉर्म्स पयलीं पाळोवपाक जाय लोकांनी. ते कित्याक पाळिना मागीर रश जाता म्हणटा
कशें कसलें जातलें लोकांची चूक हा काय पडों ना खुर्च्या बिडच्यो काय पडों ना. टॉयलेट बीन सारखे ना म्हणटा मुद्दाम हे लोक व्हिडिओ बी व्हायरल करतात म्हणजे मुद्दाम करता लोक आयज केबल तुटला म्हणून द्वारका जी रोड फेरी आहा, तेका जाणां चेन तेजी चेन तुटल्या तुटोंक शकता आतां नवी जेन्ना गाडी आमी हाडटा ती नवी गाडी जेन्ना रस्त्यार हाडटा तेन्ना ताका खंय तरी वेर एंड टेर जाता समजा एक नट लूज जालो तो टायट करप आसता न्हू तशें हांगासर समजा जर कितें जालां ट्रायल ते रोखडेच रेक्टिफाय करता न्हू त्याची ट्रायल घेतली तेन्ना काय जमूं नाशिल्लें पण कशें आता रनिंग आसता आसा ऑन रनिंगाचेर कळटा न्हू तें तिका पण फाळको 100 किलोमीटर ते ट्रायल केलं ट्रायल टेस्टिंग केलं हय म्हणटा कितें आहा तें वेल्डिंग सुटलां तेजें वेल्डिंग सुटलें म्हणून कितें वेल्डिंग केन्नाच सुटोंक शकना अशें आहा तें मारलेलें वेल्डिंग केन्ना तरी तुटोंकूय शकता सेफ्टी कन्सर्न ते मातशें रेज जाता न्ही ना एके वाटेसून हें जालें म्हणून दुसऱ्या वाटेसून ताका सेफ्टी आहा 2 चेन आसता ताका एकदांच तुटलें म्हणून कितें डायरेक्ट उदकानूय पडोंक शकना ते लोकांक अशें समजना सेफ्टी काय नॉर्म्स भितून येना लोकांक तशें इतलें समजना चेन तुटली म्हणटा लोकांनी सेफ्टी समजून घेवंक जाय न्हू हें म्हाजें मत आसा कळ्ळें न्हू ही जी आसता सेफ्टी नॉर्म्स वापरूनच केल्लें आसता जे इक्विपमेंट जे करता पळय सरकार लोकां खातीर करता पळय ते सगळे सेफ्टीचे नॉर्म्स वापरूनच करता पण लोकांनी फक्त समजून घेवपाची गरज आसा आनी लोकांनी मातशें पाशास कळप लोकांक पाशास आसा हांव सांगता तें कितें एक 2-3 जे मनीस आहा न्हू ते अस्थिर आसा कळ्ळें न्हू तांकां कितेंय कर अंतृप्त आत्मे जे म्हणटा पळय तसले ते मागीर तांकां कितेंय बरें केलें न्हू सरकारान तांकां तें कशेंच आवडचें ना हें आमचें मत आसा त्या आत्म्या पासून लोकांनी सावध रावंक जाय तुम्ही